urben tuka havaktaw somiya dinwashi kaळजान उपकार मानता जिणयेत आमच्या तुझ्या वेचीक दैन्यान सोम्या किते फाटी आमी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राबलाय दयेन तुझ्या काळजा मोलान आमकां तुवें एकवटायलाय कोपान क्रिस्ता जेसूच्या त्रिएक देवाक अर्गां दिवन एमिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तुजो करताय तसो तुज्या आपेल्याचो मोग कर. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां अतिवर्तो मोग म्हणून उपादेश पाळूंक आपोवणें दिता. आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत एक नदर घाली तर तंत्रज्ञानांत आनी लोकांच्या चिंतपांत बदलावण आनी वाडवळ जाल्ली आमी पळयता. आनी धर्म म्हणले चिंता लोकां थंय इतले गुंडायन किर्ल लागी ते हेर धर्माच्या व्यक्ती थंय मोगा बदलाक द्वेश उपजयता. तर मोगाच्यानो आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक कश्ट भोगता आसतना आमच्या मोगा पासत आपणाकच कुडसार बली भेटोवन ह्या मिसाच्या बेटेंत पयत एवकरिस्त मुखार आमचे पोशण जावच्या जेजूतावन हेरांचो काळजांत मोग करूंक आनी तांकां स्विकार करूंक जाय असची कृपा आनी गटाय मागून घेवया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगता आमी मागया. हांव पातकी पवित्र देवाक आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मना चिंतून कानांत सरून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, मठाधिपती बेर्नादाचे काळीज तुज्या घराचो मान राखच्या आशेन लासताले आनी असो तो तुज्या पवित्र सभे मदें जळतो आनी परसळीत दिवो जावंक पावलो. तेच उर्बेन भरले गुरू आमचे काळार तुज्या पवित्र सभेक फावो कर आनी तांच्या जतनाया काल आमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रुताच्या पुस्तकांतलें वाचप. न्यायकर्त्यांच्या काळार देशांत दुखळ पडलो देखून
जुदाच्या बेतलेमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगां पुतां सवें मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. नवोमीचो पोती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतां सवें रावली. ते मोवाबी स्त्रियां कडेन लग्न जालें. एकलेचें नांव ऑर्फा आनी एकलेचें नांव रूथ. तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली. उपरांत महालोन आनी किल्योनी मेले आनी नवोमी आपलो पोती आनी 2 पूत नासता एकसुरी उरली. तेन्ना तिणें आपल्या सुना सवें मोवाबाच्या मैदानांतावन भायर सरूंक निश्चय केलो, कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां कान दिला म्हूण तिणें आयकलें. ऑर्फान आपले सासूमांयक उमो दिलो आनी ती गेली. पूण रूथ तिचे सवें रावली. नवोमीन म्हळें, पळय, तुजी जाव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी फाटीं गेली. तुय तुजे जावे फाटल्यान वच. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचूंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांय वेतलीं आनी जंय तूं रावताय थंय हांय रावतलीं. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. अशें नवोमी आपले मोवाबी सुने सवें मोवाबाच्या देशांत फाटीं आयली. जावा पिकाचे लुवणेचे सुरवे त्यो बेतलेमाक पावल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचें वडुपकार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. जासो आदार जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचे विश्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो आनी त्या तिनायती आसा तें सगळें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्प सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय जोन दिता तो. बुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांकल्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्प कुड्यांचे दोळे उगडता. बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्प परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्प नितिवंताची आपुरबाय करता. पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्प सदांकाळ राजवट चलयतलो. ये सियोना तुजो देव, संततेच्या संततेक तुजो रायज जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पराचे जय, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून साधू सेवांचें थोंड तापयलें म्हणून आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे. आनी तांचे मदें एकल्यान जेजूक पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियम शास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. असो अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी ह्या 2 उपादेशाचेर सगळे नियमशास्त्र
आनी प्रवादाचें उतर बांदून आसात. देवाचें उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयची वाचपां आमकां भोव अपुर्बायेची शिकोवन दिता. माय सुनेसो पवित्र बांद देवाचेर आमकांच्या अखंड भावार्थाचेर बांदून आसा म्हणल्यार विशयाचेर आयची वाचपां आमकां जाणवाय दिता. माय सुनेचो पवित्र बांद देवाचेर आसल्या अखंड भावार्थाचेर आमकां ही आयची वाचपां शिकयतात. आयच्या वांजेलाच्या उतरां कशीं आसात? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तूं मोग करताय. तुज्या जिवितांत खरेंच जावन तो मोग तुज्या पेल्यांतय पावता. जर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान त्या सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग करूंक शकनाय, तुजो मोग पेल्यांतय पावना. आयच्या पयल्या वचपान भोव अपुर्बायेचें आमकां निदर्शन मेळटा. नावोमी आनी रूथ म्हज्या मोगाळ इश्टानो, खदाळा सगळ्या काळजान, आत्म्यान, सक्तेन, ह्या मोनान आमी सर्वेस्पराची पुजा करना, ह्या मोग करना, आमच्या जिवितांत दुखोळ येता. हेंच आयच्या पयल्या वचपाची उतरां सुरू जातात. न्यायनितीच्या काळार थंय न्यायकर्त्याच्या काळार थंय दुखोळ पडलो. आतां कितें करतात? नाहोमी आनी ताचो न्हवरो एलिमेलेक जुदासून बेतलेहमसून मोवाबाक वेतात. बेतलेहम म्हणल्यार नांवाचो शब्दाचो अर्थ कितें? देवाच्या उंड्याचें घर. देवाच्या उंड्याचें घर. जर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तूं त्या देवाक पुजा करनाय, वळखनाय, तुजें घर रितें पडटा, दुखोळ पडटा. खंय देवाचें घर, उंड्याचें घर आसलें बेतलेहम दुखोळाचें घर जालां. आपले ती जेरुसलेम ह्या बेतलेहम सोडून मोवाबाक वतात. आतां मोवाब खंयचो गांव? परकी देश, परक्या देवाचो गांव. आतां मोवाब कोण जावन आसात? तुमकां आवडटा अब्रामाक आन्नेकलो भाव आसलो. कोण अब्राम आसलो आन्नेक भाव? कोण? लॉट. न्ही गे? लॉट अब्रामाचो अन्नेकलो भाव. अब्रामाचो अन्नेकलो भाव. ते सोदोम आनी गोमोरांतून देव तांकां भायर काडटा आसतना कितें जाता? ताका आसल्यो दोग धुवो आनी ते आपणाच्या बापायक सोरो दिवन तांकां थंय कोणीय दादले नातल्या खातीर आपणाच्या बापाय सांगात ते एक व्हरतात. आनी तशें तांचे तोन उब जाता, कूळ जावन आसा मोहाब. तांचे तोन उब जावची कूळ जावन आसा मोहाब. आनी आपले आतां हे कोण? नावोमी आनी एलिमेलेक आनी ताचे दोग पूत ह्या मोहाबाच्या गांवांत आसात. पळया, एका अंदू दुखोळ पडला. बेतलेहम म्हणल्यार त्या गांवांत दुखोळ पडला. देवाचें घर, उंड्याचें घर दुखोळान पडलां. तर नावोमीच्या जिवितांत अन्नेक मार पडटा. 10 वर्सां पयलें तसो न्हवरो सरता, एलिमेलेक सरता, ती विधव स्त्री जाता. आनी उपरांत ताका आसले दोग पूत. हे दोगी पूत सरतात मोवाबाच्या स्त्रिये लागीं काजार जाल्ल्या उपरांत. पवित्र पुस्तकाचे बरयणार म्हणटात कॅनोसिस. कॅनोसिस म्हळ्यार एम्प्टींग, म्हणजे तिच्या जिवितांत रितें पोवन पडलें. कॅनोसिस म्हळ्यार एम्प्टीनेस. तिच्या जिवितांत रितेंपण पडलें. इश्ला कुशीन तिच्या गांवांत रितेंपण पडलां, दुखोळ पडला. अन्नेक रीत तिच्या जिवितांत रितेंपण पडलां. हे रितेंपण कोण भरती करता? असल्या संदर्भार नाहोमी आमकां सोमेस्तांक एक आदर्श स्त्री.
असल्या संदर्भांत ऋतू सगळ्या आवय सुनाक एक आदर्श स्त्री जिवितांत रितेपण पडटे आसतना थंय खंयच्या देवा लागीं या परकी देवा लागीं वचून बगार तांकां रसल्ल्या ते ह्यावे लागीं थंय वेतात, ताचेर ती वर्त धरतात आनी ते रिते पोवन देव भरती करता. आनी त्या पासून नाओमी आनी रूत ताची सुनू ह्यावे देवाक वळखता. नाओमीच्या देवाक वळखता, ती मोवाबाची स्त्री जाल्यार ह्यावे देवाक वळखता. ओ देव जावन आसा नीज देव. आनी थंय सगळ्या तिच्या शक्तीन, सगळ्या तिच्या आत्म्यान, सगळ्या तिच्या मोनान आपणाच्या सासूमायेच्या देवाक ती वळखता आनी तो पवित्र बांध थंय सुरू जाता आनी म्हणटा तूं खंय वेताय थंय हांव वेता. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. तुज्या कश्टांत हांव आसा, तुज्या जैतांत हांव आसा, तुज्या सुखांत हांव आसा, तुज्या पडण्यांत हांव आसा. कित्याक तूं पात येताय साधारण देव न्ही, हे सगळो संवसार असलो पवित्र देव. सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या बळान, आत्म्यान तूं ताका पुजा करताय आनी त्याच देवाक हांव पुजा करता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांवें म्हजें आयचें नियाळ सुरू केलो. जेन्ना मुसोर आमी आमच्या देवाक सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मोनान आमी पुजा करता, तदळा मात्र तो देवाचो मोग म्हज्या काळजांत भरपूर रितीन अणभव जावंक म्हाका साध्य जाता. आनी ओ मोग सदांच म्हज्या पेल्यात येता. जावं पुरो म्हजें कुटुंब, जावं पुरो म्हजी सासूमाय, जावं पुरो म्हजी सुनू, जावं पुरो म्हजी भुरगीं, जावं पुरो म्हजें घोव, कोणी जावं दी. खदाळा हो अणभोग, नीज देवाचो अणभोग सगळ्या तुज्या काळजान, शक्तीन आनी आत्म्यान तुज्या थंय आसा गे. तुज्या जिवितांत पवित्र येता आनी तूंय सांगूंक शकताय तूं खंय वेताय हांव वेता. तूं खंय तुजो देव म्हजो देव, तुजो लोक म्हजो लोक. आनी जें कितें रितेपण तुज्या जिवितांत आसा, जें कितें दुखोळ तुज्या जिवितांत आसा, तो सर्वस्व देव काडून व्हरता. तिस कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमच्या जिवितांत जर तर रितेपण आसा तर आमी सारकें करया. देवा थंय आमी फाटी वचया. आमच्या कुटुंबाचो बांद तुटला तर परत आमी घट करया आनी इस कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी मागया. थोड्याच वेळान तोच बेतलेमाचो जेजू आमच्या काळजांत येता. तोच उंडो आमचें जिवीत भरती करूंक फुडें वेता. त्या देवाक स्विकार करूंक सगळ्या आत्म्यान, शक्तीन आनी मनान ताची पुजा करूंक प्रयत्न करया. आमेन. जीवन मुझे सोमिया वो तेरे माता संसारिया पोइना जाये करे बलिदान बात की चिड़े मुझे नेना उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. जीवन मुझे सोमिया वो तेरे माता संसारिया पोइना जाये करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्व देवाक मानून घेवूं. बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या पवित्र देवा सर्वस्व मानून घेव. भोववर्त्या देवा, पवित्र सभेन एकवट आनी शांती सांबाळूंक बारी वावरल्या
भाग्यवान बेर्नार्द मठाधिपतीचो उगडास करून एक वडाची आनी शांतीची बली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेन उब जाता त्यो फोटी आनी भेद ह्या बलये वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत आनी शांतींत आमा समेस्तांक सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्या त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणता. आपल्या अरंभाच्या पवित्रपणाक आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां सांगूंक दिताय. देखून सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळदळ सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंच सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत. सोमेस्त मनशा पासत हें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gutu pargatu ya. तुझ्या कुर्सानी पुनः जीवन पोनावर विंदुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंतारा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सर्वनेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोबर सुदरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुजती सोपती भाग्यवन धर्मदूतां सांबारनाद आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां पावय.
आनी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीन आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी इच्छा स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्या नत्रेक दिले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो आनी एकवटो सुगूर जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारा दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे पोशण आत्मो आमचो भक्ताय दैवीक जीवन तुजे कांचना दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां तुजे कांचना दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. सेम तुका जेजू
संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडारात दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान सस्नीक दैवीक सप तूं संवसाराक आयलो मनशाक कुळाक कोरो जीव दिलो तुझे सदांच दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे सदांच दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडारात दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान प्रार्थुया प्रितीच्या बापा बगे ಒಂದು बेर्नादाच्या गुणा बसोतू तुका वाकनून सर्गींचें जेवण आमी घेतलां तुज्या भक्ताची देख घेवन आमी उर्बेज जावन ताजे शिकोवन घेवन आमी तुज्या जानवायेन बरोवंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां अदीक अदीक लासूं हो दिसपडटो ग्रास आमकां नवी घटाय दिवन तूं राव ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आमेन वचून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा देवा शिव उपकार तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता तो सर्वेस्पो देव तुमकां राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा आशीर्वाद बगेन गुरुची कुरवेन इवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन